Jesumoga Aradantuka Jesu Dayala Aradantuka Kurpe Sagora Aradantuka Yesurwo nara Aradantuka Jesu Mogala Aradantuka Jesu Dayala Aradantuka Kurpe Sagora Aradantuka Yesurwo nara Aradantuka Undiaru partu libonasai Daivik tu somo wantunasa Daivik tu somo liponasa Daivik tu somo wantunasa Kurpen tu amka netonasa Kurpen tu amka netonasa Povi sanga tu so diunasa Povi tu so sanga diunasa Jesu Mogala Aradantuka Jesu Dayala Aradantuka Kurpe Sagora Aradantuka Yesurwo nara Aradantuka Swati Jesu to amso asro Tujhe bina kaun amka dusro Swati Jesu to amso asro Tujhe bina kaun amka dusro Sumya Jesu to gori boro Sumya Jesu to gori boro Tum samche jine so ek staro Tum samche jine so ek staro Jesu Mogala Aradantuka Jesu Dayala Aradantuka Kurpe Sagora
जेसू उगळप तुका जेसू महिमा तुका जेसू स्तुती तुका जेसू मोगळा जेसू दयाळा जेसू कृपे सगळा सुंदर अरे परत या प्रशांत वेळार आमकां तुवें सांगात हाडला सोम्या या बहु पवित्र सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसा मोगळा जेसू तुझ्या हसरपण वळखून घेता या पवित्र हुंड्या रोपा सोम्या तुका आमी नमान करता सोम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता सोम्या तूं आमचो देव सर वैभवान भरलेलो देव मनशा कुळाचो सोडवणदार ते देव पावन लिपोवन मनशा रूप घेवन या संवसारी आयिल्लो तुमचो सोम्या या बहु पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय तुका आमी आराधन करता सोम्या तुका आमी नमान करता तुका आमी स्तुती करता सोम्या मोगळा जेजू या घडये या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणी तुज्या पांयां समर्पण करता सोम्या विविध माध्यमा मारिपात विविध जाग्यात हांव ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणी तुज्या पांयां समर्पण करता सोम्या तुझ्या पांयां आमी आयिल्ले हांव सोम्या आमचे सुख दुख तुज्या लागीं वांटून घेवं तुज्या लागीं उलोवंक सोम्या तुजें सांगतपण भोगूंक आयिल्ले हांव सोम्या हर एका भाव भयणीक तुज्या पांयां समर्पण करतना तांचे हर एकल्याचे सुख दुख कश्ट बेजाराय पिडा शिडा समस्ये तांच्या खालसाचे अत्रेक तांची मागणी तांची तेसावां हर एकल्याचे तुज्या पांयां समर्पण करता सोम्या हर एकल्याचे तुजी मोगाल दीस घाल सोम्या हर एकल्या तुज्या काकोलतीची नदर घाल सोम्या तांच्या गरजांनी तांकां भाव सोम्या तांच्या कश्टा दुखांनी तुजो आदार दी सोम्या तांच्या समस्यांनी तांकां धैर्य दी सोम्या तांकां बुजोवन दी सोम्या तांच्या हर एकल्याच्या बगलेक तूं राव सोम्या तुजो आमचो सोडवणदार तुजो आमचो सोमी आमचो बळवंत देव म्हणल्यार आमकां दाखय सोम्या तुका जावं मान आनी आराधन तुका जावं व्हगळाप आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवनानी बहिणीनो परत सोमी जेजू या उंड्या रुपी लिपोवन आसा या बहु पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी गायलेल्या गिताची उतरां दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय या बहु पवित्र सक्रामेंता मारिपात तसो मोग तो दैवीक मोग आमकां हर एकल्याक वांटून आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी कुरपेन तूं आमकां नेठोवन आसाय या सक्रामेंतांत हांव वालता ती कुरपा आनी कुरपा आमकां हर एकल्याक आमच्या जिविताक मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून आमी हांगासर आसा ताचें सांगातपण भोगूंक ताची कुरपा अनभोग करच्या खातीर आनी पवित्र सांगात तुजो आमकां दिवन आसाय आमकां हर एका घडये आनी प्रत्येक जण ह्या घडये मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंता मारिपात तसो सोमी तसो दैवीक पवित्र सांगात आमकां हर एकल्याक दिवन आसा ह्या घडये मात्र न्हय हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या बगलेक रावून तसो पवित्र सांगात आमकां हर एकल्याक दिवन सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले पिडेशिडेंतले समस्यांतले हर एका घडये आमकां राखता सांबाळटा तसलो सोमी आमचे मुखार आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देखून तसो मोग निश्कळंक मोग ताणें म्हणली उतरां आमी उडासा काडल्याक एका इश्टा बसत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना ह्या सोमयाचो मोग तसलो मोग तो निश्कळंक मोग जीव दिता तसलो मोग मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून असल्या मोगान भरलेलो सोमी आमचे मुखार आसा त्या देखून सोमी म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक जो हांव सवांचेर आद्या 10 वाक्य 10 म्हणटा हांव आयलां जीव दिवंक जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जीव दिवच्या खातीर मोगाचें त्या देखून वयर रावना सकयल आयलो सांबावलान पिलिपी घरां बरोवन आद्या 2 वाक्य 7 हांव 11 आमी वाचल्यार हो मिस्तेर आमकां उगडापे जाता सैमान तो देव तर त्या देवपणाक लाभदोन रावलो ना सकयल आयलो मनशा रूप घेतले
खावने तावन कुर्सा पर्यंत विधेय जालो खालतो जालो मोगाचेनो जो हांव सवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 वाचल्यार देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओपून दिलो जर्ती करूंक न्हय नीत करूंक न्हय बगार आमची सोडवण करच्या खातीर आनी असलो सोडवणदार खावने तावन कुर्सा पर्यंत म्हजो आनी तुजो मोग केल्लो हो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार हजर आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून तूं मातें वाचोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 25 तावन वाचतना निमाणें वाक्य म्हणटा पयिल्लें सदां देवाचें राज देवाची खुशी देवाची मांडावळ आनी तो बोलतो तुमकां कितें जाय तें सगळें तुमच्या जिवितांत तो दितलो वय मोगाच्या भावा आनी भयणी ताका आमी पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिताना ताचे मुखार आमी सरपडटाना ताका आमी आराधना आनी स्तुती करतना आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां कितें गरज आसा तें हर एक ताचे तावन वाळटा आमकां हर एक ताचे तावन मेळटा कित्याक हांव आनी तूं आमी हर एकली ताका मोलादीक आमचे हर एकल्याचें नांव ताच्या पवित्र हाताच्या ताळवेचेर बरयलां ताच्या अपेक्षेने आमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून जोडून वचना तितली मोलादीक आमोलीक हांव आनी तूं ताका हर एकल्याक मोगाच्या भावा आनी भयणी तर एक घडी आमी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमचे मुखार उधारे दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणी असल्या वर्त्या बळवंत देवा मुखार आमी बसून आसाव कितली भागी आमी असल्या देवा मुखार येवची मोगाच्या भावा आनी भयणी सगळें आमचें जिवीत ह्या घडये ताच्या पांयां आमी समर्पण करया आमचे सूख दूख हर एक ताचे कडेन सांगया आमची पाती आनी आमचो भावार्थ ताचे घडये ताचे थंय ह्या घडये रोंबोवया घट करया मोगाच्या भावा आनी भयणी ताचे विना आमकां जिवीत ना ताचे विना आमकां कांयच ना आमचे जिविताचें सर्वस्व तो आमचे जिविताचें बोळ तो हर एका घडये आमचें जिवीत सोलोन व्हरचें ताणें ताचे मुखार आमी आसा बळवंत देवा मुखार आमी आसा ताचे कडेन एक घडी उलोवया आमचे जिविताक आमी समर्पण करया हर एक सुख दूख कश्ट बेजाराय अनवरां समस्या जे कितें घेवन आयल्या ती ते सावा हर एक सुरवेर ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी त्या सुमयाक सांगया म्हज्या जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत तुजेर एकल्याचेर मानपाती न्ही तुजेर एकल्याचेर विश्वास तुजेर एकल्याचेर वंदून हांव रावतां म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटां सुमयाक आमी सांगया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करया आमच्या जिवितांत ताका एकल्याक मात्र आराधन स्तुती भोगळाप कित्याक तो आमचो देव तो जिवंत देव बळवंत देव आमचे हर एकल्याची जतन करचो सांबाळून व्हरचो तसल्या देवा मुखार आमी आसा तर एक घडी ताचे कडेन उलोवया आमचे सुख दूख ताका समर्पण करया आमचे हर एक ते सावा जे कितें घेवन आयल्या हर एक ताच्या पांयां आमी समर्पण करया पान संको 16 ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ आमच्या जिवितांत कितलें बरें आमकां हर एक घडी करता आमचो जीव आमचो श्वास आमचें सगळें जिवीत तत्व जावन आसा तसल्या बळवंत देवा मुखार आमी आयल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून ताचे कडेन उलोवया आमचे सुख दूख ताचे कडेन सांगया आमचो जीव आमचो श्वास हर एक तो मोगाच्या भावा आनी भयणी ताचे विना म्हाका आनी तुका जीव ना जिवीत ना देखून ताचे कडेन उलोवया ताका आमी सांगया ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು
యేసయ్యా ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಾ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ आराधने येशुविगे आमच्या जिवितांत बोळ नटल्या वेळार या कुडींत बोळ नटलेल्या वेळार आमचे बोळ आमची सखत प्रत्येक जावन जिवितांत कश्ट समस्या दूख आयिल्ल्या वेळार आमच्या बगलेक रावून आमकां दही दिवचे सकत दिवचे एक बळादीक काडप तर ओ स्वामी जेजू ख्रिस्त सकट वायटा विघ्नांतले आमकां राखचे बळादीक काडप स्वामी जेजू ख्रिस्त सकट वायट सक्तेतावन अन्यायतावन आमकां राखचे सांबाळचे यात बळादीक खडपान या बळादीक खडपा मुखार आमी आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी तेरगून त्या सोमिया कडेन उलोवया त्या सोमियाक आमचे सुख दुख आमी सांगया ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो इतलो मोग मुसानी तुजो करता वो सोमी आमचे खातीर जीव सोमे ताणें दिला तेरगून या करिज्माच्या काळार प्रत्येक जावन वत्तू मिस्तेर आमी नियाळ करता ताणें आमचो कितलो मोग केला ह्या मोगा खातीर कितलें ताणें सोंसलां आनी ह्या मोगा खातीर ताचो जीव पर्यंत ताणें दिला आनी एंत आमी नियाळ करनासतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो सबार पोटी आमच्या जिवितांत तो मोग साकोवंक त्या मोगांत रावोवंक आनी ताका साक्षी रावोवंक आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी सूप कोण पडटा मोगाचें न्हू आमी अनुपकारिताचे थंय जाता कितलें बरेंपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ताणें केलें जाल्यार जायते फावटी आमी अनुपकारी जाता थोडे फावटी जावंक पुरो आमी चिंतोंक पुरो हांवून तो बुद्धवंत हांवून तो सर्वस्व सकट म्हाकाच कळीत आसा मस्तबडी त्या चिंतपान आमी व्हरता
थोडे फुडें आमी संवसारी संगतींक संवसारी वस्तूंक संवसारी मनशांक आमी बोलता आमची ग्रेस्त गाय हेंच म्हणल्यार आमी घेता देवाक आमी पयस करता आमच्या जिवितान मोगाल भवन आनी भयणीनो तो ग्रेस्त तरणाटो सोमया लागीं आयिल्लो सगळें बरेंपण आसलें तरी ताचे जिविताची आस्त बदीक ताचो देव जावन आसलो ताची पातयेनी ताचेर आसली आनी केन्ना जेजू म्हणटा तें सोडी जाय तें साडी जाय तो देदस्पो जावन संतोश समाधान नासतना सोमया तावन पयस गेलो सबार फावटी आमच्याय जिविताचे नीज संतोश आमी होगडावन घेता मोगाचे न्हू ह्या संगती फाटल्यान आमी धांवन सोमया थंय हें नासतना आनी त्या देखून हो करेजमाचो काळ सोमया थंय एकवटूंक सोमयाक लागीं येवंक सोमयाचो स्पर्श बगोवंक सोमयाचो तो संतोष दादसपण भोगसो हो काळ जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी आसतना आयचे दिसाची वचपाई आमकां तेंत म्हणटात आमचे पातकी सैंब आमी सांडू देवा थंय फाटी येवंक आमचें उणेपण कितें आसा एक विमर्शो करूंक आमी खंय आसा आमी कितें जावन आसा नियाळ करूंक हो खरेंच मातसो काळ आमकां एक आदार जावन आसा मोगाचे न्हू मस्त बरी आमच्या जिवितान बरेंपण घडना आशिर्वाद आमच्या जिविता वळना ती गूण जावची बरें करची सकत आमी आमच्या जिविताक वळना तर खंयी आमी एक सुकोन पडल्या खंयी आमी सोमया तावन पयस आसा तर सोमी आमकां परत ताचे थंय पाटी आपयता मोगाचे न्हू ताचे थंय पाटी आपयता देखून एक घडी आमचे दोळे आमी दांबिया आमच्या जिविताचे भितर आमी या मोगाचे न्हू सोमी म्हजो आनी तुजो इतलो मोग करता त्या मोगा खातीर जीव दिवंक आयिल्लो जीव समेत ताणें दिला जाल्यार ह्या मोगात हांव आमी खंय पयस पडल्या खंय आमी सुकोन पडल्या एक घडी आमच्या जिविताचो विमर्शो करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी खंयसर सोमयाक लागीं येवंक आसा एक घडी आमी पळोवया खंयसर हांवें सोमयाक एकवटून रावंक आसा आमच्या जिवितांत बरेंपण घडटा बरेंपण मेळटा हांव आनी तूं बरें म्हणल्याक न्ही पूण ताचें उदारपण ताचें उदार मन मोगाचें न्हू आनी त्या लागून तो सोमी म्हणटा तुमचें पातकी जिवीत बदला नव्यो रिती आदारा तुमचें पातकी जिवीत सांडा नव्यो रिती तुमी आदारा ह्या खातीर सोमी आमकां आपयता मोगाचें न्हू आमी कोणायचे की भाग्यवंत वा कोणायचे की आमी भागी वर्ती म्हूण लेखचें नाका सोमया मुखार आमी खालती जावया मोगाचें न्हू सोमया मुखार आमी खालती जावया हो प्राजीत असो काळ सोमयाक लागीं येवचो आमचें उणेपण खंयसर आसा तें वळखून घेवचो हो पवित्र काळ मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका बोगाचें तें आमकां हरी एकल्या की बोगाचें तें म्हज्या जिविताची आनी एक घोस आमी पळयतना खंयसर त्या जिवितान काळोख आसा सोमया कडेन तो उजवाड जावन बदलच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू आमकां त्या सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करया ताचे कडेन आमी मागया पातका म्हजी बोगोस सोमया खाकोलत तुजी दाखय म्हाका म्हजे हरी एक पाताक बक्षी म्हाका नितळ कर तुज्या गोपान म्हाका घे तें तुजें आमोलीक रगत तुवें वारयिल्लें त्या आमोलीक रगतान म्हजें सगळें जिवीत दोन काड सोमया पातकी सैंब दोन काड सोमया आनी त्या कापसा बरी तें धोवें नितळ निर्मळ कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू हरी एकले आमी मागया कित्याक जर आमच्या जिवितांत हें करिना जाल्यार सोमयाची सकत करपा वाळना मोगाचें न्हू तेन्ना आमचें उणेपण अस्कत काय वळखून घेवया त्या सोमया कडेन आमी बोगसाने मागया हरी एकली आमच्या पाताक आमी रडया उणेपण आमी वळखून घेवया आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया सोमयाक त्या जिविताच्या हरी एका कोनशाक आपोवन व्हरया मोगाचें न्हू हो प्राजीत असो ऐन काळ
आमकां फावो जाला त्या देखून खरेंच मातसो हो ऐन काळ त्या खातीर मोगाचें न्हू आमच्या जिवितान खंयसर बदलाव जावंक जाय खंयसर नवें साव आमी हाडूंक जाय हो देखसो पळोवन सो वेळ जावन आसा तें देखून सोमयाक मुखार आमचें जिवीत आमी उक्तें करया आनी त्या सोमयाक आमचें जिवीत समर्पण करया जर आमी सुकोवन पडल्या सोमया तावन पयस केल्या जाल्यार ती काकोल्त सोमया ह्या घडये म्हज्या आनी हर एका भाव भयणीच्या जिविता वाळय म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू आनी त्या मारिपात आमच्या जिविताचें नवें साव आदारूं त्या सोमया कडेन आमी करपा मागया सकड अस्गत गायक लागून आमी आदारलेलीं सगळीं बातकां उणेपण सोमया मुखार आमी दवरया सोमी ती दोन नितळ हिमा बरी करता ती सोमयाक सकत आसा सोमयाची कृपा ती अगणित ह्या आमी पातयवया आनी त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू Potkamuci boku somya kakul tuji dakai mogan maka wengun dania gopan tuja lipo Potkamuci bogo somya kakutuci dak mogan maka vengo denya gopantuca lipo वेचीक पुताबरी मोगाच्या बाबा आनी भयणी सबारपटी आमी सोमया तावन पयस वेता सोमयाक सांडून आमी वेता ते देखून आज आमी फाटी येवया आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया वेचीक पुतान म्हणल्या बरी हांव उरतलो आनी म्हज्या बापास अशी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा हांवें सूख केली तुजे तावन हांव पयस गेलो ते देखून आमी तिंत बोगना उसारया मोगाचें न्हू त्या सोमयाक सांगया सोमया हांव ही एक वेचीक पोत सबारपटी तुजे तावन पयस वेता सबारपटी तुका सांगता सोमया आज परत पाटी येता घे म्हाका तुज्या गोपान घे म्हाका तुज्या मोगान म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू वेची पुता बोरी हांव जाला तुजे ताव सोम्या पयस पावला वेची पुता बोरी हांव जाला तुजे ताव सोम्या पयस पावला लागी आपण गोपाली पय दारा तुझ्या रावला लागी आपण गोपाली पय दारा तुझ्या तुझी ती हागानीत काकोत तुझो तो मोग आम्हा फातक्यांनी वळय आमी फातकी म्हणजे वळखून घेता सोमया आमचे उणेपण वळखून घेता त्या वेचीक पुताबरी सोमया सबारपटी तुजे तावन पयस वेता तुका आमी इन्कार करता सोमया सबारपटी तुजे तावन पयस वेता सोमया तुका सांगता सोमया आमच्या अस्कत काय उणेपणाक लागून सोमया ह्या घडये दूख पावता सोमया बक्षाने मागता ठाकूर कर सोमया हरी एकल्याची म्हजी आनी ह्या भाव भयणीची काकोत कर सोमया ठाकूर कर बिरमत पाव सोमया तुज्या मोगांत गोपान वेगून घे सोमया आमचे उणेपण पळय नाका आमची फातकां पळय नाका तुजो मोग वाळय सोमया ठाकूर वाळय सोमया आपोर सोमया गुण कर आमकां हरी एकल्याची सोमया तुझ्या सत्तेन गुरपेन बस सोमया potkamuci somya havrta kakul tuji hamakta potkamuci somya
मोरता कागुतूची हांव मागता सोम्यावलय हादणसलय भक्ती आसाव मागता सोम्यावलय हादणसलय भक्ती आसाव मागता सोम्या आम्ही हर एकली भक्ती मागता सोम्या बगस पदका आमची हर एकल्याची पदका बगस सोम्या नितळ कर आमका नितळ कर तुझी भलायकी बरेपण आम्हा हर एकल्या ते वळोन दे सोम्या हर एकल्या ते वळोन दे नितळ कर सोम्या तुझ्या गोपान घे आमका तुझ्या मोगान घे सोम्या थँक यू जीसस गोपान तुझ्या Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो सुमी ताच्या गोपान आमकां आपयता जाल्यार कित्याक कित्याक म्हळ्यार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ताचें एक योजन आसा ताची एक मांडावळ आसा ती पूर्ण जायचे वेचीक पुताच्या जिवितांत एक मांडावळ आसली आनी त्या देखून वेचीक पुता की देवान फाटी आयलो तो ताजें उणेपण वळखलें आनी देवाची मांडावळ ताच्या जिवितांत पूर्ण जावच्याक मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचें एक योजन आसा पूण तें योजन चॅलेंजींग योजन 55चें योजन त्या देखून तें योजन कितें समजा जाय आनी त्या योजनाक आमी खालती मान घाली जाय मोगाचें हें गरजेचें आतां एका कुटुंबांत आमी पळयता ल्हान भुरगीं आसतात आतां तीं भुरगीं बापाय लागीं आवय लागीं कितें म्हणटात जर तर तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हाका हें जाय तें दी जाय आनी आवय बापाय भुरग्यांचो मोग करतात त्या देखून थोडे पटीन दितात पूण थोडे पटीन दिनात आतां दिनातल्या वेळार आवय बापायक भुरग्यांचो मोग ना म्हूण न्ही मोग आसा त्या देखून दिनात जावंक पुरो त्या भुरग्याक दुखोवंक पुरो बेजार जावंक पुरो थोडे पटीन पूण तेंय बऱ्याक त्या देखून आवय बापायक भुरग्याचो मोग आसा आनी त्या देखून थोडे पटीन दिवंक पुरो थोडे पटीन दिनासतना रावोंक पुरो त्या मारी पाती भुरग्यांक कित्याक तो उद्देश कित्याक दिनात तें स्पश्ट करच्याक मोगाचें आमचें जिवीत तशें आमी आशेवंक पुरो देवातावन आमच्या जिवितांत आमची ती एक योजन आमची ती एक मांडावळ आमी आसा जावंक पुरो पूण देवाचें एक योजन आसा देवाचें एक मांडावळ आसा पूण थोडे पटीन आमी म्हणूंक पुरो देवा तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार हें कित्याक तुका म्हजो मोग आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक पूण देव आमकां आमचे तावनी सुमी आमचे तावनी एक 55 आशेता चॅलेंज ते आमी घेवंक आसा ते आमी स्विकार करूंक आसा आनी त्या देखून त्या वाटेन आमी सोमकोंक आसा आतां अब्रामाक देवाक अब्रामाचो मोग नासलो म्हूण न्ही मोग आसलो पूण ताच्या जिवितांत ताची एक मांडावळ आसली आनी त्या देखून देव म्हणटा जर तर तूंय म्हजो मोग करताय जाल्यार म्हजो मोग करता वो गांव सोड आनी वच जर तर तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार त्या भुरग्याक घे आनी म्हाका बाली भेटय ताची परीक्षा जाता आनी त्या परीक्षेंत तो उत्तीर्ण जालो आनी त्या देखून ताचें देवाचें योजन ताचे जिवितांत पूर्ण जालें देवाची मांडावळ पूर्ण जाली देवान केल्लो तो सल्लो ताच्या जिवितांत पूर्ण जालो कित्याक त्या परीक्षेंत तो उत्तीर्ण जालो पास जालो मोगाचें हें सत आतां जोब प्रवादी ताचे जिविताचेर परण्यासले आमी नदर घाली जाल्यार जोब प्रवादी देवान ताका धाडलेल्या त्या सगळ्या कश्टां सन्निवेशां वा ताच्या जिवितांत आयिल्ल्या ह्या कश्टां सन्निवेशांत तो उत्तीर्ण जालो पास जालो आनी ताणें म्हणलें देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव सदैव जावं ताचें योजन ताची मांडावळ मोगाचें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्या दिसांनी जुजयच्या फेस्ताक आमी तयारी करना नोवेनाचे दीस मोगाचें ह्या दिसांनी नोवेन जायते कडेन
ताच्या पेस्ताक आमी तयार आतां सांजुजेच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार सांजुजेची ही परीक्षा मेटांक म्हणल्या बरी जाल्या ताच्या जिवितान. पूण त्या सकड परीक्षेनी सांजुजे उत्तीर्ण जाला आनी त्या देखून आज ताका सगळ्या पवित्र सभेचो शारोती पात्रोन म्हणलें, आमचे देसीचो शारोत म्हणलें, ते व्हडलो मान सगळी पवित्र सभा ताका दिता मोगाच्यान. कित्याक देवाचे योजनाक ताणें खालती मान घालें, देवाच्या योजनाक कितें पंतावनां आसली ती ताणें स्विकार केली आनी ती पंतावनांक फुडकन तो मुखार गेलो आनी तातूंत उत्तीर्ण जालो, पास जालो मोगाच्यान. आमच्या ही जिवितांत एंत आमी उडासान दवरचें मोगाच्यान. देवाचें योजन आमकां हर एकल्याक 55 चॅलेंजींग आमी चिंतल्या बद्दल तितलें सुलाभेचें न्ही. कश्ट आसूंक बरो पूण आमची परीक्षा जाता मोगाच्यान. कशें भांगर तें उज्यान घालून लासतात, धाडयतात, तवळ मात्र तें परझलता, सोबीत दिसता, मोलादीक जाता तें आमचें ही जिवीत मोगाच्यान. ह्या सकड परीक्षेनी आमी मुखार येताना आमचें ही जिवीत परझलता मोगाच्यान. आमचें ही जिवीत मोलादीक जाता, आमचें ही जिवीत सोबीत जाता मोगाच्यान. पूण ह्या सगळ्या पैना वेळार, ह्या निरंतर पैना वेळार समयान मनचें एकत भियेनाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. ह्यो ताळो निरंतरी आमच्या जिवितांत आसा मोगाच्यान. हो ताळो आमकां हर एक मेटांक म्हणल्या बरी आमच्या जिवितांत आयकता. भियेनाका. आजूच एका स्त्रिये कडेन उलोवन आसलो. तिच्या जिवितांत जायते कश्ट, जायते समस्या आसात, जायते जिवीत हर एक दीस चॅलेंजींग 55 म्हणून. पूण ती एक म्हाका म्हणाली, फादर हर एका दिसा ह्या दिसांनी बायबल वाचता आसतना पूण परतून आनी परतून म्हज्या दिश्टीक पडतो शब्द एकच, भियेनाका. होत्तो शब्द फादर हर एक दीस म्हणल्या बरी ह्या दिसांनी म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आनी त्या देखून म्हाका बेना फादर. ताचेर पातयेनी, ताचेर विश्वास, ताची मांडावळो, ताचें योजन म्हज्या जिवितांत जारी जाता आसतना ताचेर पातयेनी. आनी त्या देखून तो म्हणटा भियेनाका. मोगाच्यानो आमच्या ही जिवितांत हेंच घडटा. आमी त्या परिक्षेंत मेटांक म्हणल्या बरी उत्तीर्ण जावंक आसा, मुखार वचोंक आसा. पूण तो म्हणटा भियेनाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. तर मोगाच्यानो सगळां एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया मोगाच्यानो. साचो ताळो थंयसर आयकता. भियेनाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसा. भियेनाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसा. ह्या दिसांनी तुजी परीक्षा जाताना हांव तुजें सवें आसा. भियेनाका बाळा, घबरनाका, हांव तुजें सवें आसा. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी एक घडी मौनपणान ताचे कडेन आमी उलोवया. तुज्या काळजांत कितें अत्रेक आसात, कितें समस्या आसात, पिडाशिडा आसा, कितें 55 चॅलेंजींग सिच्युएशनां घडितां तुज्या मुखार आसात ह्या दिसांनी, सगळीं ताच्या मुखार आमी दवरया मोगाच्यानो. ताचे कडेन उलोवया. सकड बोळ सकत, संपूर्ण सकत हांगासर आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा मोगाच्यानो. ताचे विणे कांयच चलना. त्या देखून ताणें म्हणलें, तुज्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून म्हजे अपेक्षे विणे झडून वचना, भुंयचेर झडसना. तुज्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून. कितलीं बोळादीक उतरां मोगाच्यानो, कितलीं सोबीत अर्थाभरीत उतरां पळया. केवळ उतरां मात्र न्ही, तें सत. ताच्या अपेक्षे विणे कितेंच घडना. हांव केदाळा उरतां, केदाळा बसतां, आड पडटां, चलतां, हर एक कळीत आसचें ताका. हर एक कळीत आसचें ताका. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, त्या देखून ताचे कडेन उलोवया, उलोवया आमी, सांगया आमचे सुख दूख, कश्ट, बेजाराय, पिडाशिडा, आमच्या जिविताच्या दिसपट्या जिविताची तेंते सावां, आमची परीक्षा कितें जाता सगळें ताच्या कडेन सांगया मोगाचें न्हू. उलोवया, ताका समर्पण करया.
सांगाता का सांगा ताच्याकडे उलया. तो म्हणता भिये नाका, हांव तुजे सवय आसा. परतून परतून तोच ताळो, भिये नाका, हांव तुजे सवय आसा. भिये नाका, हांव तुजे सवय आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या ताळ्याचेर तूं पात येताय जाल्यार, विश्वास आसा जाल्यार उलय उलय. सांग ताका, सांग हर एक तुजे सुख दूख, कश्ट बेजाराय, पिडा शिडा, सलवणी पडणे हर एक ताच्या पांयांतळा समर्पण कर. तुझ्या कुटुंबाची राटवळ, तुझ्या कुटुंबाचे दूख बेजाराय, तुझ्या कुटुंबाचे समस्ये हर एक ताच्याकडे सांग, उलय. तो म्हणता भिये नाका, हांव तुजे सवय आसा, हांव तुका घटाय दिता. तेन्ना उलय उलय, सांग ताका, सांग तुज्या काळजाचे हत्रेक ताच्याकडे वांटून घे. भावा भयणी, भिये नाका तुझ्या बाळा, आसाय तू मोच्या पायांतळा. भिये नाका बाळा, आसाय तू म्हज्या पांयांतळा. तुझ्या बाळा, आसाय तू सुमियाच्या पांयांतळा तू आसाय बाळा, भिये नाका. पायांतळा. मुखार तू सर, मुखार तू सर, धरून मुसो हात, धरून सासो सुमिया दिता स्वाद. तुका हांव मोसो सांग. सुमी सांगात दिता तुका, भिये नाका. मुखार तू सर, धरून मुसो हात, दिता तुका हांव मोसो सांग. खंयची राटावळ जावंक बरो, खंयचेय कसम, खंयचेय तुजें काम जावंक बरो, तुजो वावर जावंक बरो, बाळा, सांग ताका. आसाय तू मोच्या पायांतळा. तुझ्या जिविताचे कष्ट दुःख किती आसा सगळे सांग ताका, ताचे कडेन उलय. तुका दिसतना बेन तुझे समर्पण कर. तुका भोगता खंत बेजाराय ताका सांग, उलय ताच्याकडे. बे तुका दिसतना कन तुका भोगतना. एक सुरो आसन कोण एक सूर पण तुका भोगताना, कोण तू नाम भोगताना. साडून उदास जाताना केदीस सानिना. सनसोना. आमचो सोमी केदी आमकां सानिना. मोगाच्या भावा भयणी, सनसोना. सोमी म्हणता केदीस सांजचो ना बाळा, केदीस सनसोना. केदीस सांजचो ना तुका बाळा. तू म्हजो बाळा, तू म्हजे बाळा. केदीस सांजचो ना, पातये. भिये नाका, त्या देखून बाळा भिये नाका, भिये नाका. आसाय तू ये मुझे ससी, उलय, सांग. पायांतळा. पिडा शिडा, कष्ट दुःख येताना सोमी म्हणता ये बाळा, उलय, सांग, भिये नाका, सानिना तुका. पीडा तुका येताना, कष्ट तुका दोस्ताना. पीडा तुका येताना, कष्ट तुका दोस्ताना. निरास साबून निरास पण भोगताना, संताना. पुरा सण सोडताना सोमी आसा. सोमी म्हणता ये या तुम्ही म्हणजे ससी, कष्ट दिल्यानं आणि वाजांक वयतल्यानं हांव तुमकां विशय दिता. ये या म्हणजे ससी, बाळा ये मुझे ससी म्हणता सोमी. देखून बाळा भिये नाका. बाळा, आसाय तू मोच्या
पायांतळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आता थोडं वेळ हिलिंग सेशन आमची बहीण सोलोवन व्हरता. ह्या वेळा आमी प्रत्येक जावन कोणा खातीर मागोवंक आसा, कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला, तेच आमच्या जिवितांत सोम्याची ती गूण करची सखत विशेष तरान वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मगचन. दिंबी गेली. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता हांव सोम्या आमकांच तुज्या हातांत. आमकां हर एकल्याक तूं नितळ कर तुज्या पवित्र रक्तान. हो वेळ जावन आसा, तुवें आमकां देख दिल्लो वेळ, परिवर्तनाचो वेळ, बापाक खालतीमान विधेयपण दाखोवचो वेळ. सोम्या आमकां आपड. आपड सोम्या. सोम्या आमकां आपड तुज्या पवित्र हातांनी. Jesus touch Lord. तुज्या आमोलीक रक्तान भिजल्ल्या त्या हातांनी सोम्या आपड आमची सोम्या. काळजां, आमची हर एकल्याची फातरेल्ली काळजां आपड सोम्या. Jesus. पश्चातापाचे काळजां जावन परिवर्तन जावंक Jesus. तूं आमकां आपड सोम्या. आमकां असाध्य सोम्या, तुज्या आदाराविणे आमकां परिवर्तन जावंक असाध्य सोम्या. सोम्या आमकां आपड. Mighty God, Lord Jesus. जीजस आमच्या जिवितांत जेजू देवून ये. Jesus. जेजू आमच्या Lord. जिवितांत देवून ये. Jesus. हर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबांनी तूं रावूंक ये जेजू. Jesus. आमच्या कुटुंबाचो वडील जावन आमची जतन घेवंक तूं ये सोम्या. आमी तुका स्वागत करता, Come Lord Jesus. समर्पण करता सोम्या. झुजा ताळार कश्टांनी वळवळच्या लोकांक Jesus. तुजो उजवाड सोम्या Jesus. तांचेर फांकय. Jesus. तांची काळजां मना सोम्या तुजे थंय ओड. कठोर जाल्ली, Jesus. झुजाक कारण जाल्ली Touch Lord. हर एका Mighty मुखेल्यांची God, Lord Jesus. काळजां मना तुज्या Jesus. पवित्र हातांक समर्पण करता सोम्या. Jesus. सोम्या तांच्या एका निर्धारा वरवीं Jesus. सोम्या सबारांचो Jesus. जीव रिस्केर आसा. The mighty God, Lord सबारांची दुखां Jesus. वळण आसात सोम्या. Jesus. सबारांची Jesus. Yes, Lord. कुटुंबां अनाथ जाल्यान सोम्या. Jesus, तू सकत वळण सोम्या दया तुजी वळण दाखय. सोम्या, तू सकत वळण सोम्या सोम्या. दया तुजी दाखय. Lord Jesus. सोम्या Lord समर्पण Jesus, करता may the सोम्या. mighty God, Lord Jesus. तुजो Jesus. पटलाव करतेल्यांक मेळची इजा. सोम्या आपड सोम्या. Heal, Lord. तुका Touch. पातयेल्ल्यांक Anoint, कोणेंच Lord Jesus. हात बोट लायनातल्या बरी Lord. तुझे रक्षण दिवन राख Enlighten सोम्या. our minds, Lord Jesus. सोम्या Enlighten our आमचे minds, लागीं Lord. विश्वासान आनी पातयेणेन मागणे विसरलेल्या हर एका भावा भयणीक आपड सोम्या. Jesus, touch, Lord. सोम्या आपड सोम्या तुझ्या Jesus, पवित्र touch, touch, सत्तेन Lord, सोम्या. touch. The हाला mighty माशाला God, लिला Lord ला 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 Jesus, ला touch, ला. Lord, touch. आपड सोम्या तांची Jesus, पिडा touch. शिडा, Touch, Lord. तांच्या Heal them, कुटुंबांतले Lord. समस्ये, Heal them, Lord. तांच्या Heal, जिवितांतले heal, हर Lord एक Jesus. संकष्ट निवारण कर सोम्या. Touch, Lord सोम्या Jesus. आशीर्वाद Touch. सोसो The देव mighty तू. God, Lord Jesus. गुण Touch, करसो Lord. देव तू. Touch, Lord. Heal them, अद्भुत Lord. करसो देव Heal तू. them. Heal them, Lord. सोम्या आपड Heal them, Lord. Lord गुण कर Jesus. सोम्या. Jesus. गुण कर सोम्या. Jesus. तुझ्या Jesus. पवित्र रक्तात गुण कर Jesus. सोम्या. हालेलुया Heal, Lord. Heal, Lord. हाला माशाला ला ला लिला ला ला. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. हाला माशाला ला 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 ला. Hallelujah. हाला माशाला ला 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 ला. Jesus, touch, हालेलुया. Lord. May your mighty God, Lord Hallelujah, Jesus. May your hallelujah, mighty God, hallelujah. Lord Jesus. हाला माशाला ला 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 ला. हालेलुया. हालेलुया. हाला माशाला ला ला ला. Hallelujah. 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 गुण कर जिसू, गुण कर जिसू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जिसू, गुण कर जिसू, गुण कर जिसू,
सकतें तुझ्या गुण गरजेचो पिडे शिडेंतले गुण गरजेचो all the sickness and Lord. कष्टांवारांतले Lord Jesus. गुण गरजेचो पिडे शिडेंतले गुण गरजेचो कष्टांवारांतले गुण गरजेचो गुण गरजेचो गुण गरजेचो दैविक सत्तें तुझ्या गुण गरजेचो गुण गरजेचो गुण गरजेचो दैविक सत्तें तुझ्या गुण गरजेचो करुहांकारांतले गुण गरजेचो अनिस्कुळणांतले गुण गरजेचो हगे मोसरांतले गुण गरजेचो बिरातपणांतले गुण गरजेचो गुण गरजेचो गुण गरजेचो दैविक उतराण तुझ्या गुण गरजेचो गुण गरजेचो गुण गरजेचो दैविक उतराण तुझ्या गुण गरजेचो अपोड जेसू अपोड जेसू दैविक स्पर्शन तुझ्या अपोड जेसू अपोड जेसू अपोड जेसू दैविक स्पर्शन तुझ्या अपोड जेसू हालेलुया 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 सर्वेस्परा बापा तुझ्या सर्गींच्या परझळान तुझ्या त्या सर्गींच्या उजवाडान हर एकल्याचें जिवीत उजवाडा बरीत कर बाबा हालमा शाकाली याला लीला हर एक अनकराचे सांकळी अन्याय अनितीचे सांकळी दोबळीकायेचे सांकळी सोम्या मोडन घाल हालमा शरारा असमाधान आमच्या कुटुंबांतले हर एकल्याच्या कुटुंबांतले निवारण कर सोम्या करबायची करारा पिडा शिडा नाश कर बऱ्या भलायकेचे देण्याने तू बर सोम्या आला लिला हा बारा 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 बा शा बारा 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 बा भवंताचे देणे बळवंत कर सोम्या मागण्याचं स्पिरिट वाढई सोम्या आला लिला हा बारा 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 बा शा बारा बारी बारा 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 बा हाला माशारा लिला हाल लिला हाला ला हांव क्रिस्तांव म्हणून हेरा हुजीर वळखून घेवंक सबारांक बिरान बघता आनी तसल्यांक थंय देव सोमी थासो आत्मो धाडन तो क्रिस्तांव म्हणले समाजा हुजीर वळखून घेवची कृपा दिवन आशीर्वाद सिद्धा म्हणटा बसयता आला बाय शिरी दिडा दिरा रे दिडा ना 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 शाबालू शारारारारारा हीलमा 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 होली हीलिंग पावर एत्र परिष्कला या ला 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 होली आत्मा हीलरा 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 हीलमा शाला ला 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 हीलबा हीला 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 हीलबा हीला हीला हीलबा सकाळी उठता असताना केदाळे पुरासाणे निघते एका तराचे बंधन कुडीत ऍक्टिव्हनेस नसताना कुडीत पुरासाणेन असले बरे बघच्या त्या व्यक्तीक सोमी आपडता आणि ऍक्टिव्ह तराने ताचे काम करू करपा दिता म्हण बसयता अलबाली शिरा शिबला कुतुन दिदिया हीला बाबा हीला 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 मा शरा ला 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 हीला बा हीला 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 अबा हीला हीला अपनी आलिशु 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 जीवितान निरासपणान भरलेल्या व्यक्ती ते भरवसो हाडणं एक माइटी मिरेकलस होली पॉवर अंत का बिलकर सोम्याच्या आशीर्वादान उद्धार प्रकटनाचे देणे देव ब्लेस करता
Thank you, Lord. Thank you. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेत भरून कोणाकच बिये नसतात देवाचे उद्धार प्रकटूक लागले गे आणि त्याच प्रमाणे तोच आत्मा हांव तुमचे मध्ये धाडता आणि हांव तुमका ब्लेस 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 करता म्हणता बादशाह रावडे देता हीला बाबा हीला रा हीला रा हीला रा हीलमा 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 हीला 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 किडनी प्रॉब्लेम असलेल्या व्यक्ती हील करता बाबा शबरा बरा बरा हीलमा शरडो रे रे रा हालेलुया हालमा शररा हररा ते देव ते आशीर्वाद सीता म्हणून बसायदा मामा शबा बाबा शबा बाबा शबा बाबा शबा बाबा शबा बाबा शबा 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 मुझे उतार बड़ा दिख तरह पूरा सार कर गोजा गांव ब्लेस करता आला बार शुरू 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 रा 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 रे टी 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 हाला 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 ले ले ला माशारा रा 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 हीला बाबा हीला रा हीला रा हीला रा हीला 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 हीलमा 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 हीलदा 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 होली शररा होली आत्मा ब्लेस शरा ब्लेस शरा होली एनाइटिंग एरेट्राबारा हालबा हालबा होली होली पवर एट्रम्बरिष्कला या ला ला होली वरा अभिषेक बारा होली वरा होली वरा होली वरा होली वरा होली वरा अभिषेक बारा अभिषेक अभिषेक बारा हालमा शररा हाला ला 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 हाला ला मुकल्या दिसांनी सबारांत ह्या ग्रुपांच्या सबारांते पवित्र आत्म्याचे देणी फळा अभिषेक करणं ब्लेस करता आशीर्वादा आदिदा 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 आले बशरदा शीरा बाबा शीरा 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 thank you Jesus thank you thank you thank you thank you Jesus praise the Lord Praise Jesus. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनं सुमियाची सकत या घडी हांगासर वाळोवन आसा विशेष कृपा वाळोवन आसतना प्रत्येक जावन आज आमी सक्कड भुरग्यांक सुमियाच्या पांय तळाडी या मोगाचे न्हू तांच्या शिकपा वर्साचे निमाणे दीस परीक्षेचे दीस थोड्या भुरग्यांक प्रिपरेटरी एग्जाम सुरू जाल्या आणि मुखल्या दिसांनी तांणी फायनल एग्जाम बरोवंक आसा पब्लीक परीक्षा बरोवंक आसा 10वे भुरग्याच्यांनी तांणी तयारी करून मोतीक उजवाड दिवच्या खातीर परीक्षेनी बरें बरोवच्या खातीर तांणी आशिल्लें फलितांश मेळच्या खातीर ह्या भुरग्यांच्या मोतीक उजवाड मेळच्याक आज आमी विशेष तरान ह्या सक्कड भुरग्यांक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया सुमयन नाका पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक करच्या खातीर अभिषेकाच्या आपोरच्या खातीर सुमयान त्या पवित्र आत्म्यान नाका त्या लावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान कित्याक मस्त जाण आवय बापायची एकत्र कंत म्हज्या भुरग्यांक परीक्षा बरें कर शिकच्या खातीर मागा म्हणून मस्त जाणां सांगतात मस्त जाणां आमच्या कडेन सांगलां जावंक पुरो मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या घडी ह्या सक्कड भुरग्या बाळांक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया सुमी तांकां आपडून दी मोगाचें आपडून दी ताचे पवित्र आत्म्याची सकत करपा तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी ह्या घडी वालच्या खातीर आमी मागया तांचे परीक्षे बरी तयारी करून बरें शिकोवंक कॉन्सन्ट्रेट करून शिकलें त्या मतीन उरच्या तांकां जाणवायचे देणे पवित्र आत्म्याचे देणे लाभच्या खातीर पवित्र आत्म्याची ती सकत वालच्या खातीर ती देणी तांच्या जिवितां वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाच्या सक्कड भुरग्या आमच्या गोठमांतल्या भुरग्यांक प्रत्येक जाण आमी मागता आसतना सक्कड भुरग्यांक खातीर सक्कड तुमच्या लागीं कोणें विशेष तरा मागोवन सांगला त्या भुरग्यांक खातीर आनी हर एका भुरग्याक ह्या घडी आमी समर्पण करया तांचे शिकपाक तांणी कॉन्सन्ट्रेट करून बरें शिकोवंक ह्या मोकल्या परीक्षेक बरी करून तयारी करून बरें बरोवंक तांकां सुमी उजवाड दिवन दी हा पडून दी सुमयेची सकत तांच्या शिरांक वाळोवन दी म्हणून आमी मागया आमचे दोनी हात आमी उबारया पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमी उबार धरया ह्या भुरग्यांक आमी उबारचे सक्कड भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आमच्या मोगाच्या भुरग्यांक आमच्या देशांतल्या सक्कड भुरग्यांक हर एका भुरग्यांक सक्कड भुरग्यांक तांणी परीक्षेन बरें करच्या सक्कड आमच्या कातोलीक क्रिस्तांव सक्कड भुरग्यांक आमी सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया ही भुरगीं देवाचें देणे ही भुरगीं देवाची प्रतिरुपां मोगाचें न्हू ते हर एका भुरग्या खातीर आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत हर एकल्याच्या कुडींत वाळोवन दी तांकां कॉन्सन्ट्रेट करून परीक्षे बरी तयारी करून सुमयेची सकत करपा ह्या पवित्र आत्म्या मारी वाळोवन दी म्हळ्यार अभिषेकाच्या खातीर आमी मागया उलो मारी आमी पवित्र आत्म्या अभिषेक आमी मागया मोगाचें न्हू सुमिया दाड तुझ्या pour out your Jesus pour out Jesus touch all the children I surrender all the children in your hands Lord Jesus
Jesus, Jesus, bless them abundantly, Lord. Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Bless them abundantly. Bless them with the gift of knowledge, with the gift of wisdom, Lord. Be with them, Lord. Be with them, Lord. Give them the grace to prepare themselves well for their exam, Lord. Be with them, Lord. Be with them in their families, Lord. Bless them, protect them, Lord. Guide them, lead them, Lord. Lead them, Lord, through your spirit. Guide them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Jesus, 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 bless them, Lord. Bless them. Pour out your spirit on all the children. Pour out your spirit on all the children. I surrender, Lord. I command, Lord. I command, Lord. Jesus, 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 bless them, Lord. Bless them, Lord. Give them the grace, Lord, to confidence. सोमिया तुझे सकत वाले या सकत बुद्धियां दे अभिषेक सोमिया आप और सोमिया पवित्र में ध्यान फलानी बस सोमिया प्रत्येक कॉन्सेंट्रेट करके कृपा दे सोमिया जानवाई के देने सोमिया अंगा कृपा दे सोमिया आप और जीसस 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 pour out your spirit, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord. Anoint, Lord. May your mighty power flow into their life, Lord. May your mighty power flow, Lord. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही उभे राहूया मगच्यानो देवाचे उतार आमी आयकूंक वेता देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक वेता आतां ताजें योजन परत आमी तें स्वीकार केलां ह्या योजन आमी मुखार वेताना पंथावनाचें चॅलेंजींग तें आमी घेवंक ताचे योजना प्रकार आमी जियोंक ही सगळीं पंथावनां स्वीकार करून फुडें वचूंक करपा आतां आमी मागया आनी विशेश तरेन हें देवाचें उतार स्वीकार करूंक तें आमी नियाळ करूंक करपा आमचेर आनी प्रत्येक जावन हें देवाचें उतार आमकां प्रगट करचें ह्या भावाचेर त्याच आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याची सकत करपा वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मगच्यान मातेप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 8वें वाक्य तो 11वें वाक्य उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उभार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राजा ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करचें जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो तेद्वां जेजून म्हळें चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताजे एकल्याची मात्र सेवा कर तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताजी सेवा करूंक लागले देवाचें उतार हें आयच्या दिसा वाचच्या त्या वाचपान आमी पळयलें स्वामी जेजू पवित्र स्नान घेतल्या कुडले पवित्रत्म ताका आपोवन व्हरता एका आराण्याक कित्याक सामातेवाच्या 4 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा ताचे उपरांत म्हळ्यार पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत देवसारान थाळच्या खातीर पवित्रत्म जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो स्वामी जेजूक एक मिसांव आसलें आनी तें मिसांव जारी करच्या पयलें सर्वेस्पर पवित्रत्म्या मुखांतर ह्या जेजूक थंयसर आरण्याक व्हरून येता आनी थंयसर आयच्या वचपान आमी पळयल्या बरी थंयसर देवसार ताका एक थाळणी घालता आनी ती जावन आसा तूं जर तर म्हाका पांयांक पडून नमस्कार करचें जाल्यार हांव सगळो संवसार तुका दिता आज मुका आनी तुका मोगाच्यानो म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक सर्वेस्परा देवान एक मिसांव दिला आज म्हाका आनी तुका हें देवसार येवन हेंच म्हणटा जर तर संवसाराक तूं नमस्कार करचें जाल्यार संवसाराच्या रिती रिवाजांक तूं नमस्कार करचें जाल्यार सगळें संवसाराचें वैभव दिता आनी पवित्रत्म पळोवन आसा म्हजो पूत म्हजें धूव हांवें दिल्लें मिसांव काम जें कितें
त्या व्यक्तीच्या जिवनांत हांवें योजन दवरलां तें जारी करूंक तो तयार आसा या त्या तयार आसा की ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक संवसाराच्या आशेक ताका नमस्कार करून आपलें योजन होगडायता गे म्हणून. आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा आन्सर करता आनी सांगता सल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तके बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताजे एकल्याचे मात्र सेवा कर. आनी खेदाळा हे उतार सोमी जेसो सांगता सल हांगासो सैताना सर्वेस्परा देवाक मात्र आराधन करूंक साध्य. तूं म्हज्या दोळ्या मुखलो सल म्हणल्यार कोडलें पवित्र पुस्तक म्हणटा देवसार सोम्या जेसोक सोडून गेलो आनीक देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागली. आज म्हाका आनी तुकाय म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या विविध सर्वेस्परान दवरल्या योजन जारी येता आसतना असल्योच ताळण्यो मोगाच्यो न्हू एक न्ही एका रितीर म्हाका आनी तुका येवनूच आसात. जावं पुरो कश्टांच्या रुपार ताळण्यो येतात या बुलोवण्याच्या रुपार ताळण्यो येतात एका न्ही एका रितीर ताळण्यो आमच्या जिवितांत येवन आसात. त्या खातीर सांत पेद्रोन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 8व्या वाक्यांत आमी वाचता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता आनी आजुनूय तो सोदून भोंवता कोणाक ताळणी हाडची कोणाक कश्ट येत आसतना ताका कशें म्हणी बुलोवन ह्या संवसाराचे आशा आकांक्षा दाखोवन ह्या संवसाराच्या रिती रिवाजीक नमस्कार करण ताका तें संतोश भरीत करण देवातावन कशें पयस व्हरचें आजुनूय ती ताळण्यो हर एकल्या की म्हाका आनी तुका येवन आसात मोगाचे न्हू. आनी पवित्र पुस्तकांत हांवान तूं जाणा सर्वेस्पर देव सांगता देवाक मात्र खाल जाया आनी देवसाराक आड रावा म्हणून पवित्र पुस्तक तवळ तवळ दामून सांगता. सांत जाकोबाच्या 4व्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा देखून तुमी देवाक खाल जाया देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे तोंड फळटलो. पूण तितल्या सुलभाचें हें काम न्ही एक कश्टांचें मोगाचें न्हू तोंडान सांगूंक मस्त सुलभाचें पूण वास्तवीक तरान म्हाका आनी तुका ताळणी येत आसतना ताजे वयर जैत व्हरूंक मस्त कश्टाचें. हे दळसो पाद्र्यापान सांगलें म्हाका आनी तुका साबार पोटी परिक्षा आसा. पवित्र पुस्तकाचें जायते उल्लेख पाद्र्यापान केली. परिक्षा हर एकल्याच्या जिवनांत आसा आनी परिक्षे वेळें कशें संवसारी रितीर पास जावंक जायना गे त्याच प्रमाणे आत्मीक शेतांत आत्मीक मांडावळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत परिक्षेन आमी पास जाल्ल्या शिवाय म्हाका आनी तुका थंयसर त्या मांडावळेक देवाच्या योजनाक पावोवंक असाध्य. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत दुसरें वाक्य अशें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांतर तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताजे उपदेश पाळोवंक खोशी व्हरताय की ना म्हणून सारकें समजून घेवच्या खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें सोलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. हूंय मोगाचें न्हू त्या 40 वर्सांनी कितले पुटी लोक पुरपुरलो देवाक पुरपुरलो मोयजेक पुरपुरलो हर एकल्याक पुरपुरलो कित्याक ते नेणा आसले थवळ तांचे परिक्षा जावन आसा म्हणून. 1-2 वर्सांनी 40 वर्सां व्हडलीं वर्सां ती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती साबार वर्सां जावन हांव आनी तुंय एका न्ही एका रितीच्या परिक्षेंत म्हणजे एका न्ही एका रितीच्या कश्टांत आसा आनी हांव तूं सांगून आसा सर्वेस्पर देव खंय आसा म्हाका कित्या खातीर असल्या कश्टांत ताणें घालां. आनी आयच्या दिसा हांव तूं ह्या करिस्माच्या काळार सर्वेस्पर देवाचें उतार नियाळ करता आसतना उडास तोरया थोडे फावटी इल्लो काळ थोडे फावटी मुस्तो काळ परिक्षा खंडी जावन आसास. हे परिक्षेंत हांवें तुवें पास जावंक आसास आनी हे पास जायचे जाल्यार म्हाका आनी तुका देवाची कृपा भोव गरजेची. मनशा सैमान हांव तूं केदाळा झगडता गे थंयसर हांव तो होगडावन घेता आनी त्या खातीर इस्रायल असो लोक कोण पुरा झगडलो कोण पुरा उलयलें ताळा सोरोप येवन तांकां सापले मस्त लोक मेलो
आनी थोड्यांनी सांगलें आमकां ते आमी केवल धेंप्या बरें दिसता आमकां तेंचे कडेन झुजोंकूच जायना म्हणलें तसल्यांक बसयल्या गांवा वचोंक जावना हें पुरा हांवान तूं जाणाव. पूण आज म्हज्या तुज्या जिवितांत ह्या खरेस्माच्या काळार हांवान तूं ह्या विशयान कितें चिंता पाटयता ह्या विशयान हांवें तुवें चिंता पाटयलें जाल्यार हांवान तूं खंडीत जाणा जातालें हांव जें कितें म्हज्या तुज्या जिवितांत जावन आसा जावंक पुरो सर्वेस्पराची परिक्षा आतां घडोवन आसा आमच्या जिवितांत. जेरेमिया प्रवादीच्या 17व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा हांव सर्वेस्पर हर एका मनशाक ताच्या सालीक आनी करनेक फावो ती मजूर दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. हांवें तुवें चिंतचें कितें म्हळ्यार कोण्णी पळयनात म्हजे भितर मात्र चिंता बसा म्हजे भितर मात्र बोगणां आसात हांव भायल्यान बऱ्या रितीन उलयतां कोणायक कळना. पळयत पुस्तक म्हणटा तुज्या चिंतपाक तुज्या बोगणांक त्याच प्रमाणे हांव मजुरी दिता. तूं भायल्यान कितलेंय बरें करून उलय भायल्यान कितलेंय बरें एक्शन कर सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तो देव परिक्षा करचो देव हांव तो काळजां तपासणी करचो देव हांव ते काळजां परिक्षा करचो देव आनी त्या देखून अंतस्करणां हांव तो पळोवचो देव जाल्ल्यान हर एका दिसा म्हाका तुका सर्वेस्पर देव पळोवन आसा. एक सैनीक जर तर आसा जाल्यार त्या सैनिकाक आमी कितें करता तो केदाळ एक्सरसायज करत आसता जावंक पुरो पुलीस जावंक पुरो सैनीक जावंक पुरो तांकां केदाळ कितें आसता तांकां 100% ताणें रेडी जावन आसूंक आसता. धैर्य दृढता तांचे आसचे कितें ते एक्सरसायज करतात. हर एक दीस म्हणल्यार बरें तांकां तवळ तवळ तांकां टेस्ट आसता आनी ह्या टेस्टांनी ताणें पास जावन फिट्ट जावन बॉडी आसूंक आसा. म्हाका न्ही तुका सर्वेस्पर देव हिंस सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे हर एका दिसा म्हज्या दृश्टेंत हांव तुजी तपासणी करनासतना तुवें परफेक्ट आसूंक जाय आनी त्या खातीर हो करेस्माचो काळ म्हाका तुका सहकार दिता. आमच्या ह्या मुखल्या 40 दिसांनी हांव तूं कितें ध्यान करनासतना सदांच काळीज नितळ दवरून चिंतपा नितळ दवरून आमी एक प्रॅक्टीस सुरू करता आनी जें कितें आमी आतां सुरू करता मुखल्या दिसांनी आमी मुंदर वचून येता. जोबी आपल्या पुस्तकांत तेंच सांगता जोबाच्या 7व्या अध्यायांत 17वें वाक्य पळयत पुस्तकांत आमी वाचता मनशांची तुवें इतली पर्वा करूंक जाय वा ताका इतलें लक्ष दिवंक जाय तर मनीस कोण. हर एक सकाळीं तूं ताची परिक्षा करताय हर एक घडी ताची तपासणी करताय. हांवें तुवें चिंतचें कशें म्हळ्यार आमी कितें इल्लो वेळ करनासा इल्लें बरें काम केलें सगळें आमी बरेंच म्हणून पूण पळयत पुस्तक म्हणटा हर एक घडी सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका तपासणी करनच आसा. आनी ह्या तपासणे वेळार हांव तो जर तर सर्वेस्पराच्या दृश्टे मुखांतर हांव तो सारकें ना जाल्यार ताज्या मांडावळीक म्हाका तुका पळोवंक मस्तो कश्ट जाता मोगाच्यान आनी थंयसर आमी सलवो जाता. जाकोबाच्या 1ल्या अध्यायान 3रें वाक्य म्हणटा तुमचो भावार्थ पार्क केल्ले वरवीं तुमचें तें तिरासन उपजाता म्हूण तुमी जाणात. तिरासनाच्या पावंडार पावल्यार तुमी जाणटी आनी सेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. आमकां लास्टाचें कितें कांय उणें ना तें जायचें पूण हें कांयच उणें पडचें ना केदाळा. पळयत पुस्तक म्हणटा पयल्यान पयलें तुजो भावार्थ पारखिता सर्वेस्पर देव. कितलो भावार्थ ह्या मनशाक आसा. आर्थीक संकश्ट आयिल्लें म्हणून देवाक पुरपुरता अकमान नालिसाय जालें म्हणून देवाक पुरपुरता काशाक इश्ट म्हाका इतलो म्हजें तें खावलो जेवलो मनीस आसा म्हाका घात करता म्हणून देवाक हांव पुरपुरता. हात घाल्लें कामां यशस्वी जायना त्या देखून देवाक हांव पुरपुरता. कुटुंबा जिवितांत हांवें कितल्या मोगान जियेल्यार बायल म्हाका पुरपुरता घोव म्हाका पुरपुरता त्या देखून हांव देवाक पुरपुरता. म्हज्या भुरग्यांक इतल्या मोगान पळयल्यार भुरगीं म्हाका फाटीं उलयतात त्या देखून हांव देवाक पुरपुरता. सर्वेस्पर देव पळोवनूच आसा ह्या व्यक्तीचो भावार्थ केवल म्हजे तो बरें मेळटा देखून तो म्हजेर भावार्थ दवरता गी ह्या कांयच ताका मेळनातल्या वेळार तो म्हजो भावार्थ दवरता गी. निरंतर परिक्षा सर्वेस्पर देव म्हजी आनी तुजे करना मोगाच्यान आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा भावार्थ पारखिता मात्र न्ही म्हाका आनी तुका भावार्थ पारखिल्ल्या वेळार
थिरासनाच्या पावंडेर पावता आनी उपरांत शेगुणी जाताले हांव आनी मुखल्या हंतार सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका कितेंच उणें पडनातल्या बरी करता. थंयच आमी पळयता पाद्र्यापान उल्लेख केल्ले आब्रामाक 100 वर्सां उपरांत एक पूत जाता आनी ह्या पुता विशीं सर्वेस्पर देव आमी म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथान 22 अध्याय थंयसर दुसरें वाक्य म्हणटा देवान म्हळें कोणें म्हळें देवान म्हळें घे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगराक म्हाका तसो यज्ञ भेटय. आज आमच्या मोगाच्यांक सडवणें घडिल्ल्या वेळार कितले बोटी हांवें तुवें देवाक पुरपुरलें ना. आमच्या मोगाच्यांच्या जिवितांत थोडीं पुरा घडितां घडल्या वेळार हांवें तुवें कितले बोटी देवाक पुरपुरूंक ना. ह्या आमच्या जिविताच्या व्यक्तींक मोगाच्या व्यक्तींक सर्वेस्परान ह्या संवसारांत खाण व्हेल्ल्या वेळार कितले बोटी आमी देव खंयसर आसा कितें अशें जालें म्हणून आमी झगडले ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तुका खंयचें मोगाचें तुज्या जिवितांत तुका नांव मोगाचें जाल्यार नांवूच पाड जाता. तुज्या जिवितांत पयशे तुका प्रमुख जाल्यार पयशे सगळे वचून तुका दुबळीकाय येता. तुज्या जिवितांत कोणी एक व्यक्ती मोग जाल्यार त्या व्यक्तीकच काण व्हरता. तुज्या जिवितांत खंयच्याक तूं प्रमुखता दिताय तेंत देव सर्वेस्पर देव विचारता आसता. आनी हें केदाळा आमच्या जिवितांत काडटात की ह्या काडटात म्हणलें बेरिकता की हांव आनी तूं देवाक लागीं म्हणटा सर्वेस्परा एक कित्या खातीर म्हज्या जिवितांत अशें जावन आसा म्हज्या जिवितांत कित्याक जावन आसा तूं खंयसर आसाय हांव तुज्या कित्या खातीर मागणें म्हण अशें म्हणटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा असलें खंयचें तुका अती मोगाचें जावन आसा तेंच विचारता. वडील पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगलें ग्रेस्त तरणाट्यान पुरो ताजे उपादेश पाळले देवाचे उपादेश पाळले सोमेचे जो म्हणटाय हर एक तुवें उपादेश पाळले भारी बरें पूण आतां तुवें मोग कसो तो धुडू तूं सड्ड ताचेर मोग करनासाय तो धुडू पुरा वीक आनी म्हज्या फाटल्यान ये. ग्रेस्त तरणाट्याक जावना कित्याक सोमेन जेजो विचारता म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं तुका अती मोगाचें कितें आसा तें म्हाका दी. ह्या करिस्माच्या वेळार हांव आनी तूं तें दिवंक तयार आसा ओंगी. एक पोवटींग म्हाका तुका बगूंक पुरो इतले मोगाचें आमचें दिल्ल्या कडल्या जिवीत मोग जालें म्हणून ना मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव खेदाळा ताका आमी आसलें पुरो समर्पण दिता. थंयसर सर्वेस्पर देव ताजें योजन म्हज्या तुज्या जिवितांत जारी करन हजारो वांट्यांनी आशिर्वादीत करता. त्या देखून जोबाच्या जिवितांत ताजें सगळें काण गेल्यार तो बायलेन कितलें पुरपुरल्यार तो देवाक पुरपुरना. सर्वेस्पर देवाच्या दृश्टींत जोब त्या परीक्षेंत पास जाल्ल्या कोडले धोडत्यान सर्वेस्पर देव ताका आशिर्वाद करता. हांव आनी तो मनसो त्या दावीद रायाक सामुएलान अभिशेक केल्लें आनी येदे व्हडल्या गोलियाताक ताणें जिवेशी मारलें तरी पूण इतलें पुरो जाल्ल्या ह्या दावीदाच्या जिवनांत सर्वेस्पर देव थंयसर ताका परीक्षा करता. हांव आनी तूं जाणा मोगाचें न्हू. थंयसर पयत पुस्तक सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत 24वें अध्याय हांव तो पळयता. साऊल सुमार 3000 सैनिकांक घेवन ह्या दावीदाक जिशी मारूंक म्हूण आयिल्ल्या वेळार वो साऊल दावीदाच्या घासाक मेळटा. पयत पुस्तक म्हणटा तो वाटे बगले नाशिल्ल्या 24 4 वाक्य म्हणटा साऊल वाटे बगलेक आसल्या बोकऱ्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक दोल आसली आनी आपली सैमाची गरज करूंक साऊल तातूंत भितर सरलो. तेच दोलेच्या भितरल्या भागांत दावीदाचे मनीस बसून आशिल्ले. दावीदाच्या मनशांनी ताका सांगलें पळया दावीदाच्या मनशांनी ताका सांगलें हांव तुज्या दुस्मनांक तुज्या हातान घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगलें तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लिपां सोऱ्यो वचून ताणें साऊलाच्या दगल्याची देग मात्र कातरली. वय मोगाचें न्हू. सबार पोवटी म्हाका तुका असले अवकाश मेळटात. देवाचें उतार मोडूंक जाय तितले अवकाश मेळटात. ह्या दावीदाक जाण आशिल्लो मागलेल्याचेर हात घालून वचो म्हणून
आणि त्या मागलेल्याचेर हात घालूंक ताका एक अवकाश मेळ्ळो. तो जीव काडूंक म्हणटा तो आयिल्लो आनी जीव काडूंक आयिल्ल्या तस्सो सावलो हाच्या हातान मेळटा आनी सांगा ते म्हणटात वैरींक तुज्या पांयां ताळा घालता म्हणा आनी तें वाक्य आयच्या दिसा तुज्या जिवितान रुजू जावंक जाता म्हणा. तक्षण हो म्हणटा ना हांव तसो करचो ना. कित्याक तो म्हणटा मागलेल्याचेर हात घालचो ना म्हणटा. केवळ ताच्या दगल्याचे एक काल एक केप्पो तो काडटा आनी ताज्या उपरांत ताका सावलाक सांगता पळय तुज्या हांवें इतले काल दगल्याचो एक कुडको मात काडलो तुजो जीव म्हाका काडयत आसलो. आनी सावल म्हणटा निजायकी तूं व्हरतो हांवें तुजेर खोटेपण चिंतलें जाल्यार तूं इतलो बरो व्यक्ती जावन आसाय ना खंड जावन तुका देव आशिर्वाद करता म्हणटा. परत आमी पळयता 26 अध्यायांत परत तस्सो सावलो ताका गुत्त आसा ह्या दाविदान तसो जीवन सोयलो म्हणून परत तस्सो सावलो परत असो जीव काडूंक येता. आनी थवळी पयत पुस्तकान आमी वाचता आसतना आमकां कळटा थंयसर हो सावलो दाविदाच्या मनशा अभिषेक मेळटा. मुखार एकच घडयेन जीवशी मरचे इतले अवकाश ताका मेळटात. आनी तो अभिषेक दाविदाक म्हणटा आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनांक तुज्या हातान घाला. हांव ताका आतां भाल्याच्या एकच मारान धरणीक खेळयता. हांवें ताका 2 पोटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिषेक म्हळें ताका मारी नाका कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारतल्याक ख्यास्त मेळनासतना वसात दाविदान फुडें उलोवन म्हळें जिव्या देव सर्वेस्पराचो सपूत सर्वेस्परसो तुका मारतलो वा ताणें मोरसो दीस येतलो वा तो झुजान वेतलो आनी ताचो नाश जातलो. आनी हें पुरा तशें सांगूनच वेता आनी ताचो जीव तो काडिना. आज ह्या करेजमाच्या काळार म्हाका तुका मुस्तू थाळण्यो येतात. धर म्हणून जें कितें आमकां जाय आसलें तेंच मेळटा. पूण पवित्र पुस्तकाचें उतार हांवान तूं पाळतावंगी सर्वेस्पर देव आशेता केदाळ तो पवित्र पुस्तकाचें उतार पाळना अन्याय अनिथेक हात घालनासतना आशा आकांक्षाक हात घालनासतना सर्वेस्पर देवाक तो पळोवन आसय तो आशिर्वादी जातात. आनी हेंच ह्या दाविदाच्या जिवितांत आमी पळयता. दाविदाच्या जिवितांत ताणें सावलाक जिशी मारूंक आयिल्लो त्या हात घालनातल्या वेळार थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परो सावल थंयसर मस्तू आसा तुमी घरा वचून वाचय तो अध्याय. पूण 15 वाक्य म्हणटा तेन्ना सावलान दाविदाक म्हळें सदैव तूं म्हज्या पुता दाविदा तूं जायतीं कार्यां करतलोय आनी सुफळ जातलोय. दावीद आपल्या वाटेक लागलो आनी सावल आपल्या जाग्यार गेलो. ताका दाविदाक अवकाश आसलो जिवीशी मारूंक सावलाक थंयसर तेजी खाणीस मोग जात आसली. पूण तशें करनासतना दाविदान केदाळाक ताका सावलाक सोडलें. तसो वैरी ह्या दाविदाक आशिर्वाद घालता आनी म्हणटा सदैव तूं म्हज्या पुता दाविदा तूं जायतीं कार्यां करतलें आनी सफळ जातलें. हें जावन आसा सर्वेस्पर देवाचें योजन मोगाचें न्हू. ताज्या जिवितांत जारी जावंक ताका कृपा लाभली. आतां ह्या वेळार म्हाका तुका ह्या करेजमाच्या काळार एक सवाल म्हाका तुका असले थाळण्यो येतात. मुझे तुझे देव खंय सर परीक्षा करता. हांव सदां मिसाक येता म्हयन्याक हेवटें 15 दिसा हेवटें गुमसार जाता. हांव बऱ्या तरान कोणाक अन्याय नीत करिना. तर म्हाका खंयसर ह्या 40 दिसांनी म्हाका खंयसर त्यो ह्या म्हज्या जिवितांत कसल्यो परीक्षा जावन आसात. हांव इतलो उपास करता दान धर्म करता तर म्हाका खंयसर परीक्षा आसात. पळय पुस्तक म्हणटा 6 मातेवाच्या 23 आनी 24 वाक्य अशें म्हणटा हाय तुमकां शास्त्रान आनी फारिजेवानो खापाट्यानो वरतलावासो शेपीसो आनी जिऱ्यासो दांत एक वंटो तुमी देवाक दितात. पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेचो संगती म्हणजे न्यायनीत दयामया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंक जाय आसल्यो संगती पूण त्यो सोडच्यो न्ही. हांगासर शास्त्री फारिजेव आमी पळयलें जाल्यार ते इतले परफेक्ट आसले की दांत एक वंटो देवाक दिवन आसलो. नियमशास्त्रांतल्यो हर एक ताणी कितें जावंक आसा तें सक्कड ते फाळ नासले. सारके रितीन मागणें म्हणटाले हर एका रितीन देवाचे आराधन आनी स्तुती करतले. आनी थवळ जसो मेंजेचो म्हणटा तो सगळें मुक्तीपणां जाताय. पवित्र पुस्तकाच्या नियमा प्रमाणे कितें पुरो तुवें करूंक जाय अशें पुरा करताय. पूण उडास तर तूं
इतलें बरें केल्यार दया माया आसा गी तुजे थंय, विश्वासपण आसा गी, न्याय आसा गी म्हूण विचारता. आज म्हाका आनी तुका इंच सवालां सोमी जेजू विचारता. सामातेवाच्या 6व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर 12 वाक्यांत सोम्या जेजून म्हाका आमकां शिकयलें, जशें आमचेर सुकलेलें आमी बक्षिता तशें आमची पदकां बक्षी म्हूण आमकां शिकयलें. आज ह्या करेस्माच्या काळार उपास पुरो एका सायडीक दवरया. आमकां दुखयल्ल्यांक बुकसूचें काम हांव तूं कितलें करता. मस्त जाणां आमी मस्त सॅक्रिफायस करूंक पुरो. वर्तो सॅक्रिफायस सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुका दुखयल्ल्यांक, तुजेर सुकलेल्यांक तूं बक्षिलाय घे. पयत पुस्तक म्हणटा सामातेवाच्या 6व्या अध्यायान 27 महत्वाचें वाक्य म्हणटा, पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्यांक वसत मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरो पोलो दाखय, तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दगलोय व्हरूंक आडाय नाका. मोगाचे न्हू, हे आनी हांव तूं करूंक शकता ओंगी. ह्या करेस्माच्या काळार आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक, आमच्या दुस्मनांक आमी बोगसूंक, आमी तांचे शिरापतल्यांक आशिर्वाद मागूंक म्हजे वरवीं तुजे वरवीं जाता गी. ही जावन आसात परिक्षा सर्वेस्पर देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ह्या वेळार करनासची. ह्या वेळार हांव तूं मस्त मागणें म्हणटा, मिसाक वेता, उपास मागणें करता, आराधन करता, मस्त कडेन रितीऱ्यो करता, जाय तितलें करता. कशें दाविदाक एक सवाल आशिल्लें ताज्या मुखार, ताज्या हाताकच वैरी ताका मेळिल्लो आनी उरलें सांगलें, सर्वेस्पराचें आश्वासन आशिल्लें, तुज्या वैरींक हांव तुज्या पांयां तळा घालता म्हणून. तरी पूण ताजो जीव काडूंक ना. आज म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या पुता, तुजें जिवाचो तुज्या जिवनांत मांडावळ तुज्या जिवितांत जायचे जाल्यार तूं तुज्या दुस्मनांक बोगसूंक तयार आसाय, शिरापतल्यांक आशिर्वाद करूंक तयार आसाय, मारलेल्यांक तांकां सेवा दिवंक तयार आसाय. पयत पुस्तक म्हणटा, असली परिक्षा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावन आसा मोगाचें न्हू. पयत पुस्तक म्हणटा, दुस्मनांक खावंक जेवंक दिवंक आमकां म्हणण्याच्या पुस्तकान 25 अध्याय 22 वाक्य म्हणटा, तुज्या दुस्मनाक बुकयता जाल्यार खावंक दी, थानयता जाल्यार पियोंक दी. आज हांव तूं मस्त आश्रयांक हांव तूं दान धर्म करता जावंक पुरो. पूण आमच्या दुस्मनांक हांव तूं सही करूंक तयार आसा ओंगी. जाय तितल्या जाणांक भीक आमी ह्या दान दिल्यार जावंक पुरो. सवाल, म्हज्या दुस्मनांक हांव तें खाण जेवण दिवंक, उदक दिवंक हांव तयार आसा गे. 6 लोकाच्या 6व्या अध्यायान 32 वाक्य म्हणटा, तुमी पेल्याची झडती करनाकात म्हणून. पेल्याची झडती करनाकात, तांकां बक्षिया, तांकां बरें करा, जायतलें सांगलां थंयसर. आज हांव म्हज्या भावा विशयन, म्हज्या भयणी विशयन, म्हज्या भुरग्यां विशयन, म्हज्या बापाय विशयन, म्हज्या आवय विशयन, म्हज्या माय विशयन, म्हज्या मांवा विशयन, म्हज्या शेजाऱ्या विशयन हांव ताका बोगसूंक हांव तयार आसा ओंगी. ताजी झडती करनासतना, त्या चिंतपाक वचनासतना हांव ओ करेस्माच्या काळार पास जावंक तयार आसा ओंगी. सर्वेस्पर देव आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका इंच सवाल विचारना आसा. म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे, तुज्या जिवितांत हांवें व्हड मांडावळ दवरल्या आनी मांडावळ दवरता आसतना परिक्षा तुजी जावन आसा. तुज्या जिवितांत आजकाल कश्ट येवन आसात, आजकाल तुका मस्त समस्या आसात, पिडेचे समस्या, वखदाचे समस्या, इशेल्यान अन्यायनितीचे समस्या, एखादी एका रितीर समस्या तुज्या जिवनांत जावनूच आसात. तुका थंय कितलो मोग केल्यार तुका खोटावन आसात, तुज्या विशयन बेजार उलोवन आसात, तुजे फाड उलोवन आसात, तुका कितले बरो उपास करना आसात. हे सगळें बगसून जर तर हांव आनी तूं सर्वेस्पर देवाच्या ह्या परिक्षेंत पास जाता जाल्यार खंडीत जावन हांव आनी तूं देवाचें योजन आमच्या जिवितांत जारी जावचें आमी पळयतले. हांव आमी पळयलें पयल्या हंतार देवाची वळख करूंक, देव कोण म्हणून. दुसऱ्या मागण्याचो मित्र आमी पळयलें, हांव कोण म्हणून आमी नियाळ केलो. आनी आयच्या दिसा तिसरें, देवाच्या परिक्षेक तांतू हांव तयार आसा ओंगी,
फास्ट जावं तयार आसावंगी म्हणलें तिसरें चिंताप आयच्या दिसा आमी दवरलें. ह्या तिनी विशयांत आमी नियाळ्या मोगाचें न्हू देवाचें योजन आमच्या जिवितांत जारी जावंक आशिर्वादाचें जिवन जिवंक सर्वेस्परा देवा लागीं मागया आमीन. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आज आमी मागता म्हूण हांगासर आयल्या तांचो उडास काडया, तांची इंतेसांवां आमी मती काडया, तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या देशाच्या गोवळी बापां खातीर, आमच्या देशाच्या हर एका कुटुंबां खातीर, सक्कळ याजकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज करच्या खातीर, विशेशतः रशिया आनी युक्रेन तांच्या मदें चलून आशिल्लें झूज बेगीनच रावच्या खातीर त्या मुखेल्यांच्या मती उजवाड मेळच्या खातीर आज आमी परत मागया. मगाच्यान कितलो लोक सादो लोक मरण पावतेत आसा, कश्टांत आसा, निर्गतीक जाला, तसल्यां खातीर विशेश तरान आज आमी मागया. मगाच्यान तर आतां सुमयाचें आशिर्वाद सोडूं तयार जावन गव्या गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां. येद्या व्हडा बावार्थाचें बोल जुव्या, जशें बापा तशें पुता, उल्हासांनी स्तुतीसा, पदवे महिमा ससना ससना, एका ताळ्यान हसिता, तुका दोगांयच्या स्पिरितान समासामी नावार्था. आमेन. प्रार्थुया. येदवाची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडूनेचो बोल सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर, जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना.